नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. काँग्रेस फुडाऱ्यांचे हजेरेन डॉक्टर केतन भाटीकारान काँग्रेसीत केलो प्रवेश. भाटीकाराच्या काँग्रेस प्रवेशावयल्यान फाटले कांय दीस सुरू आशिल्ली आरती परती चर्चा. आमदार विजयान 16B वरवीं राज्यात जमनीचे रुपांतर केले सुरू. मनोजाचो सणसणीत आरोप. नियोजन करिनासतना अचकीत मंत्र्याच्या खासगी बंगल्यार मोर्चा व्हरप योग्य न्हय म्हणटा आमदार विजय. नार्व्या जावपी घाट आरती प्रकल्प आमकां जाय आनी तो जातलोच. नार्वेच्या लोकांनी उक्तायला विश्वास. तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ली मसणभूंय आमची. गांवा भायल्या लोकांचो तिचे कडेन ना संबंद सांगता नार्वेकार. सरकाराचेर दबाव हाडपाक महाआंदोलन गरजेचेच. उपोशण करपी विरेशान भलायकेची घेवची जतनाय. पर्यावरण तज्ञ क्लाउड आल्वारिसाची माहिती. कुंकळी काकणमोड्डी दोंगुर्लेचेर परत एक फावट मोठ्या प्रकल्पा खातीर दोंगर कातरपाचे चल्ला काम. ह्यान आदी लेगीत हो प्रकल्प केल्लो रद्द. मागीर कोणे दिली परवानगी? थळावे मागतात जाप. सत्तरीतल्या भुईपाल वाठारात संजीवी कलर्सा वरवीं होळयेच्या सणा खातीर सैमीक रंगाच्या निर्मितीक जाल्या सुरवात. आता पळयात खबरो विस्तारान. नार्व्या तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ले मसणभुंयेचो विशय आता तापपाची शक्यताय वाडल्या. नार्व्या जावपी घाट आरती प्रकल्प आमकां जाय आनी तो जातलोच असो विश्वास नार्वेच्या लोकांनी उक्तायला. तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ली मसणभूंय आमची. गांवा भायल्या लोकांचो तिचे कडेन संबंध ना अशें म्हणीत नार्वेचो गांव एकठांय आयला. घाट आरती प्रकल्प रद्द जाला अशें वक्तव्य करपी आमदार राजेश फळदेसाय हांचो लेगीत नार्वेच्या लोकांनी निशेध केला. नार्वेच्या पंचगंगा तीराचेर सरकारा वतीन घाट आरती प्रकल्प उबारतात. ह्या प्रकल्पाक लागून थंय आशिल्ले मसणभुंयेचेर हावळ येतली. देखून पलतडच्या आखाडो, दिवाडी, वाशी आनी हेर वाठारांतले लोक एकठांय आयिल्ले. फाटल्या येतारा ह्या लोकांनी मसणभुंय वाचोवपा खातीर नार्व्या आंदोलन लेगीत केल्लें. खंयच्याय परिस्थितीत मसणभुंय मोडपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी आखाडो, दिवाडी, वाशी वाठारांतल्या लोकांनी दितकीच आतां नार्वेचो गांव एकठांय आयला. मंगळारा सांजे नार्वेच्या लोकांनी घाट आरती प्रकल्प सुवातीचेर शक्ती प्रदर्शन करून प्रकल्पाक समर्थन दिलें. नार्व्या जावपी घाट आरती प्रकल्प आमकां जाय आनी तो जातलोच असो विस्वास नार्वेच्या लोकांनी उक्तायला. आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी हो प्रकल्प आमी मागयल्लो आनी तो आमी डिमांड केल्लो की हांगा हो प्रकल्प जावचो असो म्हणून. आनी त्या प्रकल्पात आयज तो प्रकल्प येयलो आमच्या हांगासर आनी चालू आसा हांगासर. आनी आतां आमच्या ह्या प्रकल्पाक खुबशे लोक अडी अडचणी हाडटा, स्टॉप करपाचो हे करता. तर आमच्या गांवचो असो हांगासर कांयच रिसोर्स असो कांयच ना. आनी गांवा भायले लोक येवन हांगासर आमचो प्रकल्प आडयता. आनी मेन म्हणजे कशें जाला, हो आमचो गांव, आमची जमीन आनी आमच्या जमनीन आमच्याच गांवान आमकां परकी कशें करतात. तर आमचो हो प्रकल्प येयल्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो, कसो तरी इन्कम वाडटलो. आमकां फक्त एकूच आमची जिद्द आसा आनी खंयचे परिस्थितीन आमी हो प्रकल्पाक सपोर्ट करतले. वाडे, आखाडो, वाशी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी मसणभुंयेक हात लावपाक दिवचे ना म्हणून म्हटलां. तेचेर कितें? आतां पळय, पयलीं पासून ही मसुंडी आसली म्हणजे कशी आहा, आमच्या लोकांक लागून आसली ती. कोणा कडेन जागा नासली. पण आतां कशें आहा, आतां प्रत्येक कडेन मुसुंडी ही जाल्ली आहा. गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दिल्ली आसा. तेन्ना त्या प्रकल्पाक लागून हांगा डिस्टर्ब जावचो न्हू म्हणून ही मसुंडी हांगासरची हालोवची अशें तरी म्हाका दिसता. हो प्रकल्प आसा तो नार्वेच्या लोकांनी आमच्या महेश कॉन्स्टिट्युन्सीच्या MLAक संगतीक येवत आनी आमच्या CMाक हेची माहिती दिवन हो प्रकल्प नार्व्यान हाडलेलो आसा. नार्वे हे पंचगंगेचे तीर्थ आहा. हांगासर अष्टम जाता, वेगवेगळ्यो हांगासर विधी जाता आनी त्यो विधी आसा त्यो हांगा बटबीट कितें कोण नासतना त्यो अधुरी कश्यो उरता. म्हणून हो प्रकल्प हाडून गंगा घाट, सरिता गंगा घाट आरती हो प्रकल्प हांगा हाडलेलो आसा. आनी हो गांव ह्या प्रकल्पाक सपोर्टींग आसा. कोणूच हितूंचो एक सुद्दां मनीस विरोध ना. आनी हो प्रकल्प जावचोच म्हणून अख्खो गांव तितून अख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्यार उपकारता
ती सहभागी आसा. हांगासर जी पयलींची हांगासर एक ल्हानशें आमचें काळोबाचें मंदिर देवूळ आसा आनी ताच्या समोर एक मसुंडी आसा आनी ह्या मसुंडेत जवळ जवळ ते म्हणटात की 400 वर्सांचो इतिहास आसा. पण खरें पळयशी जाल्यार ती मसुंडी जी आसा ती खंयच पंचायतीन रजिस्टर जाल्ली ना आनी कोणाक तरी आपल्या गांवांत जेन्ना मसुंडी नासली म्हणून व्हडा उमेद आमी मनान तांकां हांगासर खंय तरी एक्सेप्ट केल्ले. पण आयज प्रत्येक गांवांनी भितर आयज सरकारच्या माध्यमांतल्यान पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान मसुंड्यो जायत आसात. आपल्यो सगळ्यांनी सोयी केल्ली आसा. तेन्ना हे जे कोण हांगासर हाडून आपले जळटाले त्यान फुडें आमी ते दिवचे ना, कारण प्रत्येक गांवांनी जाल्ले आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांगासर बरी जेन्ना आरती घाट जाता आनी त्या समोर असले प्रकरण जावप बरोबर दिसना. तेन्ना जे आमी म्हणटात आतां जो उल्लेख केलो की सरकारचो हाका विरोध आसा कितें, सरकारचो प्रोजेक्ट जेन्ना गांवचो विरोध आसा तरी आसतना सरकार करता आनी सरकारूच कित्याक विरोध करतलो. आमची सहमती आसा. सगळ्या गांवांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो जावपाक जाय, कारण आमचो गांव जो आसा खूब ल्हान आसा. तसो विकासाच्या बाबतींत आमी व्हडले खंय तरी कांयच ना आमचे कडेन. ताका लागून एक आरती घाटचो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हांगासर थोडो भोव जो आहा तो विकास जातलो, लोकांचो विकास जातलो. तेन्ना कितें आसलें, प्रगती नासली. पूण केन्ना कोणी एक हांगासर कशें आसली, ही झुडपां आसली. त्या झुडपान एक कितें असले प्रोजेक्ट केले जाल्यार व्हडलेशे कोणाकूच दिसनासले. तांकां दिसनासले, आमकां दिसनासले. तर हांव तांकां म्हणजे कुमारजय मतदार संघाक हांव सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी होच प्रोजेक्ट तेंच्या काठार घालचो थंय. आतां हो आमचो काठ आसा न्ही, तो तेंचोही तेवटेन काठ आसा. त्या काठार अशी ती घालची न्ही. तेंचे कडेन सगळे आयज भाऊ सारके मनीस आसा आनी तेंच्यांनी हितून आमचो कांयच विरोध ना. आनी ते सुद्दां एक आमचेच मनीस. आमकां विरोध कसलो आसतलो आनी अजिबात आमकां विरोध ना. म्हणून हांव तरी भाऊक तरी सांगता की तेंच्यांनी असो ल्हानशी तेंच्या सायटीकूय एक हे आसा न्ही, कितें आसा हे आसा सायट आसा म्हणटा, त्या सायटीन असोच एक प्रोजेक्ट करचो. जाय जाल्यार आमी ताका आर्थीक मदतूच दिता आमी. ते कितें आमचे दुश्मन न्हू, आमचेच ते लोक. आंकड्याकार म्हणा, दिवाडकार म्हणा, मागीर ते कोण वाशीकार म्हणा, हे सगळे ओल्ड गोवा म्हणजे हे सगळे आमचेच लोक न्ही. आमकां दुश्मनी ना. आमी दुश्मनी कित्याक म्हणून करतले. तर तेंच्यांनी रितसर अभ्यास करून आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा. तेंच्यांनी योग्य पद्दतीन कर आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुंकळ्ळी काकणमोड्डी दोंगुल्लेचेर परत एक फावट मोठ्या प्रकल्पा खातीर दोंगर कातरपाचें काम परत सुरू जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. ह्यान आदी लेगीत हो प्रकल्प रद्द केल्लो. मात आतां परत ह्या प्रकल्पाक कशी मान्यताय मेळ्ळी हाचेर थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. पळयात. कुंकळ्ळी काकणमोड्डी दोंगुल्लेचेर प्रस्तावित केल्ल्या व्हड प्रकल्पाक लागून ह्या वाठारांत परतून एक फावट तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. ह्यान आदी लेगीत थळाव्या लोकांच्या विरोधा उपरांत हो प्रकल्प रद्द केल्लो. पूण आतां परतून दोंगर कापणेची परवानगी कशी दिली असो प्रस्न कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांनी केला. पर्यावरणाची विविधतायेक लुकसाण करपी खंयच्याय प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे न्हय अशें थळाव्यांचें म्हणणें. खंयच्या अधिकारी वा प्रतिनिधीन परवानगी दिला आनी हो निर्णय कोणे घेतलो हाची पुराय म्हायती जाहीर करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. तशेंच हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो आनी तातूंत आस्पाव आशिल्ल्या सगळ्या लोकां मुखार हाडचे असोय थळाव्या लोकांनी खर भुमिका घेतला. आतां सगळ्यांचें लक्ष हे विशीं प्रशासन खंयची भुमिका घेता हाचेर आसा. ती कोडे आमकां हिंगा कितें जाल्यार प्रोजेक्टच न्हू, तातूंत आमकां आमी सगळे आसीस बी सगळे आमी हांगा येयले आनी हिंगा आमी ताजो निशेध मारलो. हे कितें आमकां कळूंक जाय म्हणून. उपरांत तें बंद जालें आनी आतां लेटली आमी चोयल्यार हिंगा पोत्री मारले आनी हे आमकां खबर ना बाबा हो कसो प्रोजेक्ट आनी कितें तें. कितें जालां आतां आमकां डिपार्टमेंटांतल्यान जें कळोन येयला की डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी परमिशन दिला, कोर्टाची ऑर्डर आसा, सो आमी ते सगळे आतां एसेस करतले. आतां म्हजें काम कितें एज एन एडवोकेट कुंकळकाराचो सेंटिमेंट कन्सिडर करून जो कितें कोर्टान कितें ऑर्डर दिल्लें आहा ते आमी सगळे पॉयंट टू पॉयंट एसेस करूंक पडटले. आनी जी परमिशनां जी आमच्या डिपार्टमेंटान जी आतां तांकां दिल्ली आहा आनी तेजेर जें काम स्टार्ट जालां ती बी एसेस करून आज आमच्या आमदारान PCP डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केल्ली आहा की हे जें कितें परमिशन दिला तें रिवोक जावपाक जाय म्हणून इमिजिएटली. त्या खातीर आमी हेजेर चडसो विशेश करताय, विरोध माताय. आमकां हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तूं सांग हो प्रोजेक्ट ना जाल्यार आमकां जायते आनी दे मरे तो घाल्या मरे प्रोजेक्ट तूं भुरग्यांक नोकरी मेळटा तेसोलो हो कितें रे.
तुम गांठिया हाडले फ्लॅट बांदतले बिल्डींग बांदतले तेंकां हाडून आमगे गोंयकारांक बेळाका हे कित्याक पासून नाका हेजेर आमी सामकी विरोध करताय आनी जोरी तोरी हेच्या मुखार हे काम कॉमेर्स केले आख्खो कुंभोळकार लोक सुट्टलो मागीर म्हणा काय म्हारग पडलो आमगे आमदारान विडी आलेमान हावजां काडला हो इश्यू आनी चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की आमी ही ऑर्डर जी परमिशन दिला तितले आमी रिवोक करतले म्हणून आनी तें रिवोक करून सद्या बंद आशिल्लें पूण आतां कोण म्हण आयकूं येता की आतां तेमी कोर्टान कितें कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या आनी आतां हें कन्स्ट्रक्शन आतां परतून कमेस जालां जाल्यार आमगेलो हेजेर आमकां विरोध आसतलो आनीक सांगपाक म्हळ्यार आमगेल्या कुंकळे लोकांक हिंगा उदका प्रॉब्लेम जाता लायटी प्रॉब्लेम जाता सो आनी घर येयले जाल्यार आनी बिल्डिंगां घरां येयले जाल्यार आमगे आनी कितें वाडटलें सो तेजें हें चोय नासतना हें हांव नका म्युन्सिपालिटीन कित्याक कशें करून कित्याचें बेस जावन हें तांकां परमिशन दिल्लें म्हाका कांय खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. सत्तरीतल्या भुईपाल वाठारात फाटल्या 14 वर्सां सावन सैम सूर्यकांत गांवकारान संजीवी कलर्सां वरवीं होळयेच्या सणा खातीर सैमीक आनी सुरक्षीत पर्याय लोकां खातीर तयार केला. हे रंग कुडीक आनी पर्यावरणाक हानिकारक ना. होळयेच्या परबेक हे सगळे रंग बाजारात येतले. मजगती सैमीक रंग तयार करपाच्या उत्पादनांतल्यान गांवांतल्या बायलांक आनी बेकार तरणाट्यांक अर्थीक संद मेळपाक शकता अशेंय सूर्यकांताचें मत आसा. रंगपंचमीचो रंग एकामेकांत भरसतात. रंग वेगळो आसूनय ते स्वताक विसरून एकतेचें महत्व सांगतात. त्या वरीस होळी एक अशी परब ज्या परबेक सगळे उमेदीन आनी मोगान एकठांय येवन ह्या आगळ्या वेगळ्या रंगाची परब बडा उमेदीन मनयतात. बाजारांतल्या जायत्या रंगात आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, प्रशियन ब्लू, मर्क्युरी सल्फाइड ही विखारी रसायनांचो वापर जाता. या रंगाचो संपर्क आयल्यार कातीचे रोग तशेंच हेर दुयेंसां जावपाची शक्यताय आसा. देखून 2012 सावन 14 वर्सां जाली सत्तरीतल्या भुईपाल वाठारांतलो सैमोगी सूर्यकांत गांवकर रानांतल्या फळां, फुलां, पानां आनी मुळापासून सैमीक रंग तयार करून लोकांक संजीवी कलर्स वरवीं होळीच्या सणा खातीर सैमीक आनी सुरक्षीत रंग लोकां खातीर तयार करता. हे रंग काती खातीर सुरक्षीत आसतात आनी उदकान सहज धुवन उडोवपाक शकतात आनी चुकून लेगीत तोंडात गेले जाल्यार कसलोच जिवाचो धोको जावपाक भंय नासता. सुरवेक आवड म्हूण सुरू केल्ल्या ह्या कामाक आतां वेवसायीक रूप घेवपाक लागल्या. नोव्हेंबरा सावन तयार करून वर्सभर सामान एकठांय दवरून 2 म्हयने रंग तयार करतात. दर वर्सा मागणी वाडत आशिल्ल्यान आमी मागणी प्रमाण रंग तयार करतात अशें सैमोगी सूर्यकांत गांवकर हाचें म्हणणें आसा. पळयात. माझे नाव सूर्यकांत शंकर गांवकर. हांव भुईपाल सत्तरी हांगा रावता. गेली 13 वर्सां जाली हांव हे रंग निर्मितीचें काम करता. वेगळी वेगळ्या झाडांचे पार्ट्स वापरून जे म्हणजे कंद, मुळां आनी आमचे फळां अशें वापरून पानां वापरून कलर तयार करता. तर असोच हांव हे आमचो हळडुळो कलर आसा तो हळदीचे आनी मक्याची पिठां बी मिक्स करून अशे कलर केले वयता. तर हे कलर आमच्या शरिराक लायलो जाल्यार तेजे दुश्परिणाम अशें कांय नासता कारण ते आमी निसर्गाचे एक रूप जावपी कलर आसा आनी हे कलर कॅमिकलच्या कलराकून खूब वेगळे असले कारणान आपले कपड्यांक डाग पडना किंवा शरिराचेर चिकटोन उरना अशा पद्दतीचे हे कलर तयार करपाक जाता. तर अशे हांव 4 कलर करता. तसोच हांव हिरवो रंग करता. तितून वेगळ्या वेगळ्या झाडांची पानां वापरून हिरव्या रंगाची सुकोवन बी तांचो प्रयोग हे करता क्रश करून वापरले वयता. तर हो निळो रंग ही जी झाडां आसता त्यांचो वापर करून केलो वयता. तर तसोच हो केसरी रंग आसा जो केसरीची आतां आमी जी बोंडां आसता त्यांचे बियांचो वापर करून हे केले वयता. तर हे सगळे रंग 4 रंग हांव जवळ जवळ 1,500 किलो पर्यंत आमी तेंचे क्वॉन्टिटी सगळे 4 कलर करता आनी जायते आमचे जे पर्यावरणाची आवड असलेल्या लोकांपर्यंत पावोवपाचो हांव प्रयत्न करता. तर हांव अशें म्हणटा की गोंयांतल्या जास्तीत जास्त लोकांनी कॅमिकल फ्री होळी साजरी करपा खातीर प्रयत्न करचो. तुमकां ही संकल्पना कशी येयली की हे जे कलर आसा हे तयार करपाचे?
हांव विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज ह्या संस्थेचो मेंबर आसा. जी संस्था केरी हांगासर आसा आणि ह्या संस्थेचे मार्गदर्शक म्हटल्यार आमचे राजेंद्र केरकर सर. आणि तेंच्यांनी म्हाका 2011 अशें म्हटलें की सूर्यकांत होळीचे रंग आसा ते करपाक जाय आणि कॅमिकल खूब आमच्या गोंयान ह्या टायमार वापरले वयता आनी तेतूंतल्यान पाणी दुशीत जाता अशें कितें कितें म्हाका तेंच्यांनी बरेचशे तेज्या बद्दल सांगलें. आनी मागीर म्हणपा लागले तुमी हे रंग तयार करपाक. त्या टायमार म्हाका हांव म्हटलें रंग तयार करतलो जाल्यार म्हाका भितर कांयच आयडिया ना. मागीर तेंच्यांनी सचिन मदगे सरांचो हेल्प घेवन म्हाका ते कशे रंग मिक्स करप हें सांगलें. मागीर त्या टायमार हांवें 2012च्यान हांवें 20 किलोच्यान हो प्रयोग केलो आनी आमच्या ग्रुपाच्या मेंबराकूच दिवप आमच्या फॅमिली इतलेंच पुरते मर्यादित जाल्लें. मागीर आमच्या ग्रुपांतल्या मेंबराच्या फ्रेंडांक अशें जायत जायत हळूहळू स्कूल कॉलेजी कवर करीत गेले आनी आयज गोंयांतल्या जायत्या भागांनी आमी पावले. पॅकिंगा खातीर आई भयण हांव सगळे आमी मेळून पॅकिंग करता. आमची धाकटी सुद्दां आमकां मदीं मदीं मदत करता. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटी वांगडा चर्चा करिनासतना दोतोर केतन भाटीकाराक पक्षात प्रवेश दिवपाचो निर्णय हायकमांडान घेतलो. ह्या निर्णयाचेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्या. गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांकां आतां पक्ष कार्यकर्त्यां कडल्यान प्रस्नांचो सामनो करचो पडटलो. मात केतन भाटीकारान कार्यालयांत येवन फॉर्म भरपाचें अशी इत्सा फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची आशिल्ली. ती इत्सा तांणी पुराय केल्या अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें. मोगोपाचो आदलो फुडारी केतन भाटीकार शिव सोडून आतां हात धरपाचो आसा. भाटीकार काँग्रेसीत प्रवेश करपाचो आशिल्ल्यान ह्या आदी फोंडेचे कांय कार्यकर्ते बेजार आशिल्ले. मंगळारा भाटीकार पक्षात प्रवेश करपाचो आशिल्लो तेन्ना लेगीत हायकमांडाच्या निर्णयाचेर फोंडेच्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन नाराजी उक्तायली आनी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराक प्रश्नांचो सामनो करचो पडलो. हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराक विचारल्यार तांणी सांगलें केतन भाटीकारान कार्यालयांत येवन फॉर्म भरपाचे अशी इच्छा फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची आशिल्ली. ती इत्सा तांणी पुराय केल्ल्याचे पाटकार उलयलो. ब्लॉकाचे सेंटिमेंट आशिल्ले की तांणी हांगा येवन फॉर्म भरचे पार्टीचे विशेष डन. पण पयलीं फॉर्मेलिटी तशी नाशिल्ली प्रोग्रामाचेर करता. आमी आज हांगा राजेश वेरेकार हे जो काँग्रेस लिडर आसा स्थानीक तेंच्या ऑफिसा मुखार आसा जे सद्याक हांगा आयज डॉक्टर केतन भाटीकाराचो जो काँग्रेस प्रवेश आलेलो पूण ते काँग्रेस प्रवेशा बद्दल जे हांगा ब्लॉक कमिटी नाराज आशिल्ली ती अजूनय नाराजूच आसा. तांकां सांगनासतना जावं कमिटीक सांगनासतना आज प्रवेश दवरला म्हणून ते चड करून नाराज जाता. ह्या संदर्भांत ब्लॉक कमिटीन जो गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आसलो हेका घेराव घातला आनी तेजे कडेन चर्चा केली आनी तेजेर प्रश्नाचो भडीमार केलो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर निमण्या दिसा 80 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. मंगळारा उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. मजगती बापूय पुताच्या जोडयेन पणजेचो नाश केला. पणजे राखपा खातीर आम आदमी पक्ष आनी पणजेकार पॅनलाक तेंको दितले अशें आपाचो गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक सांगता. आयकात. पणजे शहर जे आसा ते 180 वर्साचें शहर 180 year old हेरिटेज सिटी. आता ह्या 180 वर्सांनी ह्या शहरान वेगळे वेगळे पार्टीचे वेगळे वेगळे इवन देशाचे सरकार हांगा राज्य केल्ले आसा तुमी जाणा. पूण म्हाका दिसता फाटल्या 180 वर्सान ह्या शहराचो नाश आनी पणजेकाराचो त्रास 180 वर्सान इतलो जावना जितलो फाटल्या 5 वर्सान हो बाप बेटा जोडी जो आसा हांणी केल्लो आसा पणजे खातीर. सो पणजेक ह्या जोडीच्यान वाचोवपा खातीर तुमी जाणा की सगळेच पणजेकार आज आपले पार्टी एफिलिएशन सोडून आपले बाकीचे कसलेच एफिलिएशन सोडून पणजेकार म्हणून एकठांय जाल्ले आसा आनी एक आमी पणजेकार पॅनल उबो केल्ले आसा. हांव आम आदमी पार्टी तर्फे ह्या पॅनलाक पूर्ण पाठिंबा दिवपाक तुमच्या समोर उबो आसा आनी हांव सगळ्यांक मागतां सगळ्या पणजेकारांक इट इज टायम टू सेव पेंजीम फ्रॉम दीस फॅमिली राज. हो जो बाप बेटा जोडी जी आसा हांकां खंय तरी थांबोवचें पडटलें नाजाल्यार पणजे उरची ना आनी पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें एक दीस.
नावेली सिकेटी वाठारांत मोठ्या प्रमाणात उदका स्त्रोतांचे लुकसाण जाल्ल्याची बाब मुखार आयल्या. संबंधित व्यक्तीन मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडयल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. या प्रकारा खातीर वाठारांत भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. अशा प्रकारा खातीर पर्यावरणाची हानी जातली देखून संबंधित व्यक्तीचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. Gram Sabha member. Basically, I just got a call day yesterday in the night. They expected me to come at 12 in the night, but unfortunately, I could not come since the trucks were coming here at 12 in the night and 1 midnight. So this morning, I again received call from 4 neighbors wherein they asked me to come. So I was a bit hesitant to come, but I still came and I called out all the neighbors here. And then when I came here, I got to know that this land filling has been going on for almost 4 months. And people were not willing to come out since they all are, quite afraid of her, as she's an influential person and involved with a lot of, politics. So right now also I called her up at least 9 to 10 times. She didn't receive the call. Even her relatives here are calling her out, but she doesn't seem to be attending any calls. And she's not been ready to come and give a statement of why she has been doing this for months. What actually my colleagues Inas म्हणते गेलो. इनासन म्हाका फोन मारलो की हांगा मातशें कितें फिलिंग चलता म्हूण तो ना तो मातशें मेडिकला लागून गेलो म्हूण म्हाका येवपा पडलें. सो एक्चुली पळोवपाक गेलो जाल्यार लास्ट इयर आमगेलो पंच इनास बरो नाशिल्लो तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली ही क्लीन करपाक. ते सायडींतल्यान फूल अख्खो उदका फ्लो ती एक ह्या पांड आनी दिस इज सारकी वॉटर बॉडीज आनी एज पर लॉ वॉटर बॉडीज कोणी फिलअप करपाक जायना. ताका लागून हांव आतां येयला कित्याक लास्ट इयर हांवें क्लीन केल्ली आनी हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली. सो हांव बी आतां मागता आतां हे सगळे गांवचे लोक येयला. सो हांव तेंचे बरोबर आसा की हे कितें जाता तें सगळें बंद जावपाक जाय. आनी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बायल्ड म्हणटा तें आमगेलें कित्याक हिना आख्खे ग्रावंडाचे सिंकेटींग ग्रावंड सिंकेटींग दॅट सायड ऑल द वॉटर कम्स अँड गोज इन दीस रिवर. आख्खेंच व्हडली 1.5 मीटर पांड ती ही कोणाच्यान पुरोवपाक जायना. ही आमगेली आनी जरी तर ही पांड पुरयल जायत आनी हें इलिगल चलता. ही पांड पुरयल जायत सगळें आमगे सिंकेटींग उदक थिंग हाडून वतली. ताका लागून आमी हिंगा ओपोज करूं येयलें हें आमगे पुरोवपाक जायना आनी दीस इज इलिगल. आनी हें बऱ्यान बंद केल्यार बरें जालें नाजाल्यार आमी पुलीस बी हाड सगळ्यांक कोंतान आमी सगळीं सिंकेटकारां एकठांय जावन हें बंद करतलीं. सरकाराचेर दबाव हाडपाक महाआंदोलन गरजेचेंच आशिल्लें अशें मत पर्यावरण अभ्यासक क्लाउड आल्वारिसान उक्तायलें. उपोशण करपी विरेशाच्या भलायकेची विचारपूस केले उपरांत क्लाउड आल्वारिस उलयताले. हय म्हणजे आतां हे तुमी कितें म्हटलें की उपोशण करप बेश्टें म्हणलें ताका तेंचे ते हंगर फास्ट जाता. तुमचो शरीर मातसो तांचो ताकद आसूंक जाय. हय कित्याक म्हण ते असेंब्ली तुमी जाणा कशें स्पीचीस करतात आनी स्पीकर कितें करता आनी ऑपोजिशन कितें करता आनी ट्रेजरी बेंच कितें करता. ताकद आसूंक जाय ताका. त्याच कारण आनी हे जे आतां 39A कलम रद्द करपा खातीर जे बील असेंब्लीन मांडपा खातीर हय अधिवेशन पाविल्लें आसा. मात्र ताच्या आदींच सरकाराक ते जेका वॉटर हुकूम आमी म्हणटा ऑर्डिनन्स काडप तो शक्य ना न्ही. सो तो मागीर महाआंदोलन जालें ते सारकें उचीत आशिल्लें. महाआंदोलन कितें केलां ताणें आतां ताचो लेवल मातसो वाडयला. पयलो आमी इनफ इज इनफाची जस्टीस लिबरलची चीट आयली न्हू ताचो उजो लायलो. हय मिन्स एजिटेशन रियली स्टार्टेड विथ इनफ इज इनफ स्पीच हे मिटींग ऑफ बरोबर तो कायद्यान उजो लायलो. तो कायद्यान पावलो तो जूज न्हू. आनी हे आंदोलन रस्त्या वयलें आतां ताच्या उपरांत हो दुसरो लेवल सुरू जाला. दुसरो लेवल मीन आतां सगळो पब्लीक भायर सरलो. सगळे पब्लीक भायर सरलो. ओके बेश्टे पणजी आनी म्हापसाचे आनी मारगांवचे सगळो आतां सगळो गोंया सगळ्याचो उजो पेटला. ओके आतां दीस इज अ सपोर्ट फॉर इनफ इज इनफ कॅम्पेन इनडिरेक्टली सपोर्ट आहा. कित्याक म्हण तो म्हणजे एक कायद्यांतल्यान आवाज आनी एक रस्त्या वयल्यान आवाज अशे दोन तरे. दोन्ही जाले. आय नो द असेंब्ली शूड लिसन कित्याक म्हण नॉट ओन्ली जस्टीस गिवींग सोल्युशन लोकय म्हणटा हे सगळें बंद करा. राज्यांत जायते कडेन आंदोलनां सुरू आसात. ही आंदोलनां पळयलीं जाल्यार सरकार चुकीच्या दिकेन वता अशें दिसून येता अशें आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा सांगता. सरकारान लोकां सयत वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींक विश्वासांत घेवपाक जाय.
एका आमदाराक पुलिशेन अशा तरेन हाताळप हें चुकीचें. पुलिसांचेर कारवाय जावपाक जाय. मुख्यमंत्री आनी टीसीपी मंत्र्यान हो प्रस्न सोडोवचो आनी लोकांच्या हिता खातीर बरो निर्णय घेवचो अशें जुजे फिलिप डिसोजा हांणी सांगलें. आयकात. हांव काल हें प्रोटेस्ट जें जालां तें हांवें पळयलां, कित्याक हांवूय थिंग गेल्लो आनी हांव MLAक मेळोन येयलो, विरेशाक मेळोन येयलो, हांव थिंग आसलो. पूण आयज सगळे कडेन आयज हे भाशेन हे प्रोटेस्ट जायत चलता आनी हे भाशेन जावपा म्हणटकच अशें दिसता की गोवोरमेंटाचें कितेंय तरी चुकता. जेन्ना हूंय तर गोवोरमेंटाचें कितेंय जेन्ना चुकता तेन्ना डेफिनेटली लोक रस्त्यार येता, लोक येवन बोबाट मारताच आनी हो लोकांचो कायदो. कित्याक आमी जरी तर पॉलिटिशियन आहाय जाल्यार लोकां लागून आहाय. आयज जेन्ना कसलोय एक चेंजीस हो कायदो तर हाडटा, हो कितेंय तर बदल करता जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्याक जे पॉलिटिकल हे आहा तांकां कॉन्फिडेंटान घेवपाची गरज. लायक पंचीस आहाय, सरपंच आहाय, जे लोकल MLA आहाय, जेक घेवन म्हाका दिसता हेजेर कितेंय तरी एक फॅसले हे काडपाक जाय, सोल्युशन काडपाक जाय. आमी गोवोरमेंट चलयला पूण जेन्ना जेन्ना हूंय चुकता तेन्ना आमी अंडरस्टँड जावची पडटा. सो म्हाजो एक रिक्वेस्ट आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी TCP मिनिस्टराक की हेजेर कितेंय तरी सोल्युशन काडा. कित्याक सगळे आख्खें गोंय तर चोयत जाल्यार उठतले आनी उठले वो सगळ्याकूच हेच भाशेन तर हे तर रस्त्यार येयलो लोक आनी हे धरना करूं लागलो, वो प्रोटेस्ट करूं लागलो जाल्यार आयज गोंयची दशा कशी जातली हेंवूय चिंता. ओडून तर हाडलो ताका तर हें केलो, मॅन हँडल हें केलो जाल्यार म्हाका दिसता सारकें ना. जो जे पुलीस जे कोण हितून आहा हें करपाक, ही एक्शन करपाक, तेचेर एक कारवाय जावपाकूच जाय. लोकांक जी वस्त नाका ती गोवोरमेंटान नाका. हेजेर कित्याक आमी हें करपाक जाय की आमी आयज कोणा लागून आहाय, लोकांकूच लागून आहाय. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.